टू अनदर फॅक्टर इज द मुस्लीम वोट. मुस्लीम वोट हांव कित्याक म्हणटा की आमकां देशभर हे सगळे मुस्लीम वोट आयकूं येता. गोंया भितर आमचे कांय सेट्रॅप्स आसात, ज्या सेट्रॅप्सांनी आपल्यो वोट बँक्स तयार केल्या. बरोबर. ज्या सेट्रॅप्सांनी असेंब्ली इलेक्शनाक आपल्या त्या वोट बँकेक मुस्लीम वोट बँकेक भायर काडून तांकां बीजेपीचे कमळाच्या मुखावेले बटण दामपाक लायले, दामून घेतले, लीड घेतली. बरोबर. ती मुस्लीम वोट बँक जी आसा ती आज कितें करतली? ती आपल्या सेट्रप्सांचे आयकतली काय आयकुची ना? म्हाका दिसता की ती आयकतली म्हणून. कारण गोंयचो विशय आसा न्ही आनी तो बाकीच्या स्टेटीचो विशय. जर आमी मुस्लीम डॉमिनेटेड कांय एरियाज जो आसा ताचो विशय आनी गोंयचो विशय सदांच वेगळो आसा. म्हणजे हांगा कॅथलीक, मुस्लीम आनी हिंदू आमी सगळे मेळून रावता. सो हांगा जो राजकारण म्हणजे जाता, म्हणजे रवी नायक आसत की दिगंबर कामत आसत किंवा हांगा सांताक्रूजचो आमचो आमदार आसत, ह्या लोकांनी ज्यो थंयसरल्यो ज्यो हे आसात स्लम्स म्हण किंवा जो नवीन झोपडपट्ट्यो क्रिएट जाल्ले आसात किंवा मुस्लिमांची मतां आशिल्ल्यो सर्टन एरियाज ज्यो आसात त्यो हेंच्यांनी कॅप्चर करून दवरल्यो आसा इतलीं वर्सां. सो मडगांवांत ग्रूम केल्यात. मडगांवांत दिगंबर सांगता तेच जाता. कॅप्चर 100% नसत बी 60-70% जाल्यारूय पुरो. हय, तितलें जाल्यारूय पुरो तांकां ते. सो रवी नायक सांगता पळय तेच फोंड्या जाता. तो 100% नाका ताका म्हणटा तो 60-70% मेरेन सुद्दां गेल्यार पुरो न्ही. सो हे जे म्हाका दिसता की पॉलिटिकल लिडर जे आमचे गोंयांतले आसात न्ही ते त्या लोकांक सांबाळपाक समर्थ आसात. तेंच्यांनी दाखोवन दिला हाच्या पयलीं. इट्स व्हेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट. ऑन दॅट स्टेटमेंट आय विल गो टू जोयल. जोयल कांय जाणांनी भाशणां केल्या वचून मेरी इज्जत का सवाल है, आज गेले ह्या बुतांचेर आपल्याक लीड जाय. तुम्ही आपली तो शब्द अनपार्लमेंटरी वापरना कळ्ळें तुका, बट तुमी आपल्याक तोंडघशी पाडनाकात. सो अशें जर हे भाशणां जी केल्यात, वॉट वील द मुस्लीम वोट डू? See, Pramod, I completely agree with what Pandu has said. If you see the larger Muslim picture, outside the state is completely different from within the state. हांगा आमच्या लेजिस्लेटरान आपले पॉलिटिकल इन्शुरन्स करून दवरलेले आसा. सो वॉट एवर इट मे बी ग्रुमींग करून सामकें इन्शुरन्स बरें आहा, नॉट अ बॅड वर्ड. इन्शुरन्स इज अ रायट वर्ड बिकॉज इट विल सेक्युअर देअर पॉलिटिकल फ्युचर. सो फाल्यां कितेंय जावं दॅट वोट बँक जें आसा तें तुका कशेंच करून हें जावचें ना, कित्याक तेंचे कडेन इतले फावर केल्ले आसा तेणी की they are not able to wriggle out of it. No, take those national issues as their own and fight as a community and say we are not going to vote for this person. That's not going to happen. You feel that these vote banks will stay with the MLA? Yes, absolutely. No matter they will not defy the MLA unless there is a bigger issue in the state. ओके, फाल्यां आतां कितें मणिपुराक जाल्लें मायनॉरिटींक तशें कशें हिंगा तशें जालें, which are not finding right. They are not finding. It's not possible for that. And again, when you came back to that earlier issue of whether it is money or the last part is the church and money. चर्च and पन्ना प्रमुख म्हणा. पन्ना प्रमुख. Indirectly you are saying okay. तू आज चडूच डिसायफर करता. So the question here is. Time and again we have seen that money need not be translated into vote. So एक आतां अशें भशेन आमचे इलेक्टेड हुशार जाल्ले आसा ते पयशे घेवन आपणाक वोट मारपाक जाय थिंगाय मारतले, तशेंय जावंक शकता. सो आयदर वे आय ऑलवेज से दिस दॅट मनी इज सेक्युलर म्हणून. मनी हॅज नो रिलिजन. कळ्ळें तुका. सो पयशे कोणा कडच्यान घेवप हाका कांयच एकदां धर्मान नासना. सो इट एक्ट्स एज अ कंप्लीट लेवलर. शेष पांडुरंग आनी जोयल म्हणटात की मुस्लीम वोट आपल्या आमदारांचे आयकतले. तुकाय तशेंच दिसता? आयकतले ही गजाल खरी, पण हांव ताका तर्क कसो एक्चुअली. राजकारण अथवा अर्थकारण ही जी गजाल आहा ही मटेरियलिस्टीक. धर्म देव ही गजाल आत्मीक. आतां एखाद्यान राजकीय गजाली खातीर जर एखादे धर्मगुरून फतवो काडलो जाल्यार ताजे इफेक्ट कितलो? त्या धर्मगुरूचेर त्या मनशाची आध्यात्मीक कितली श्रद्धा आसा तितले पटीन. तो जर सदांच उठून आपल्या तो हिंदू धर्मगुरू जावं, तो पाद्री जावं अथवा तो मौलवी जावं, तो जर सदांच तांकां राजकारणाचे उपदेश दिता आसत जाल्यार ताजे बाबतींत श्रद्धेचें लेवल कमी आसतलें समाजाचें. सो असले फतवे ताणें काडले, तांची इफेक्ट जो आसा तो त्या धर्मगुरूचो त्या समाजाचेर चड जावचो ना. वेरस तो फुली जर आध्यात्मीक आसत, ताजेर जर श्रद्धा आसत आध्यात्मीक गुरू म्हणून, आनी ताणें जर उतर दिल्लें आसत जाल्यार ताजो इफेक्ट वेगळो जाता. सो गोंयांक आमी जे खंयचेय धर्मसंस्था पळोवं, अशें
स्वताचेची श्रद्धास्थानां म्हणून हे तयार केल्ले व्यक्ती आमकां खूब कमी दिसतात. सो म्हाका एकंदर मुस्लिमूच न्ही, मुस्लिम जावं, चर्च जावं किंवा आमच्या मठांनी जावं, एखादो राजकीय फतवो काडप हाजो इफेक्ट शिकिल्ले गोंयांत ताका लागून खूब कमी जाता. कारण लोकांची धर्मीक अध्यात्मीक श्रद्धा ही वेगळी श्रद्धास्थानाचेर आसता आनी मटेरियलिस्टीक गजाली कडेन पळयतना ते त्या फतव्यांनी पळयनात. तो आमदार, तो मंत्री, तो तांकां कितें जे दिता ते मटेरियलिस्टीक विशय.